आम्ही सदांच म्हणटा की ह्या सभागृहात आमकां प्रतिनिधी लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून निवडून धाडटा. गोंयांत न्ही पुराय देशभर आनी लोकसभेत राज्यसभेत सुद्दां जो निवडून येयल्लो प्रतिनिधी आमदार आनी खासदार ताका निवडपाक थंयसर रायट आसता. बाकीच्या लोकांक थंयसर उलोवपाक रायट नासता. म्हणून अशा पद्दतीन तांकां प्रवृत्त करून कोणी हाडले ताजी चवकशी जावपाक जाय. म्हाका दिसता की स्पीकर डेली रुटीनली चवकशी करतलो. फाटले फावटी जेन्ना लोकसभेत अशा पद्दतीचो इन्सिडंट जाल्लो ताज्या उपरांत तोय रेफरन्स लोकांनी घेवचो. ताच्या खातीर म्हाका दिसता ह्या इन्सिडंटाचो पयल्यान पयलीं हांव निशेध करतां आनी त्या चौगांक कोणी भडकयल्या आनी तांकां कोणाक कदाचीत तांकां आतां हें खबर आसा काय ना हांव नको, बट पयल्यान पयलीं लोकांनी एक लक्षांत घेवपाक जाय. कारण तुमी पत्रकार तुमकां खबर आसा हांव स्वता ह्या हावजात गेली जवळपास 14 वर्सां म्हाका पुराय जायत. तुमकांय स्वता खबर आसा की पत्रकार जावन सुद्दां तुमी सिंगल शब्द कोण उलोवंक शकना, जाल्यार सामान्य मनीस असो कसो उलोवंक शकतलो, अशें कशें हांगासर दाखयतलो. त्या खातीर तो निश्चित हो सगळ्या जाणांनी करपाक जाय. दीस इज अ ब्रीच ऑफ सेक्युरिटी. ओके आसात म्हणजे हो धोक्याची घडटा तशी अशा पद्दतीन. फाल्यां सकाळीं तेंच्यांनी कितें हाडून जर डायरेक्ट मारलेलें इतक्या पद्दतीचेर आसा. म्हणून म्हाका दिसता ज्यांनी प्रवृत्त केल्या कोणी तांचेरूय बी स्पीकर इन डिटेलान ताची चवकशी करची स्पीकर सरान आनी हेजेर डिटेलान जी शिक्षा कायद्यान आहा ताका शिक्षा. आतां तांकां अरेस्ट केल्या, आतां अरेस्ट केल्या तांकां न्हू कंप्लेन दिल्या फुडें जावचें न्हू अशें इन्सिडंट्स म्हणून कितें फुडें प्रिकॉशन ती सेक्युरिटीचो आसतलो आनी सगळ्या आमदारांनी बी अशा पद्दतीन म्हाका दिसता वागप गरजेचें आसा.